जेजू क्रिस्त तें बाळका जेजू तें भोवमुगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या पुनशेताची सक्कड बागलां बंद करन जर एक जीवदाळ सोडली जाल्यार कितें करतल्यात तुमी? हॅलो, बोबो घालतल्यात. गुड. आयच्या वांजेलांत जीव धाडणे बगार कोणाक धाडलें? वांजेलान न्ही, पयल्या वाचपान सिंहाक. दानियल धांवलो गे, बोब मारलो गे. भोव न्ही भणिनो, अपुर्बायेचें वाचप आयच्या पयल्या वाचपान. जर तुमी सदां मिसाक वेतात जाल्यार वा घराच मिसाची वाचपां वाचून नियाळ करतात जाल्यार कडी जावन तुमकां कळीत आसतलें, ह्या हप्त्यांत हो देवस्तुतेच्या वर्साचो निमाणो हप्तो आनी ह्या हप्त्यांत दानियल प्रवादेच्या पुस्तक जावन वाचपां आमच्या नियाळाक दिल्लीं आसात. आनी हर एका त्या वाचपांत अपुर्बायेची पाठ लेसन्स नियाळ आमकां शिकोवंक मेळटात. आनी तसलें एक वाचप आज आमकां परत्यान दिलां. मोठव्यान नियाळ करूंक आमी सांगता प्रयत्न करया. आतां हें वाचप आमी समजुचें जाल्यार इल्लीशी पाठतळ आमी समजुचें, म्हळ्यार हिस्ट्री बॅकग्रावंड. हें घडीत आज जें कितें पवित्र पुस्तकान सांगलां तें घडतना दानियेलाक सुमार 80 वर्सां प्राय. कितलीं? 80 म्हळ्यार कितलीं? 80 वर्सां प्राय. चिंता तुमी, 80 वर्सां प्राय. आतां दानियल तरणाटो आसतना जेरुजलेमान तो आसलो आनी ताका थंय तावन धरन एक कैदी कशें पर्शियाक हाडुल्लो. कित्याक म्हळ्यार एकलो राय आनी एका राज्याचेर धाड घालन तांकां सुलवयतना थंय कितें ग्रेस्त काय आसा, थंय कितें भांगार आसा, श्रृंगार आसा, कोण घटमूट आसात, तांकां सगळ्यांक आमोण हाडन ताच्या राज्याक हाडटालो आनी तांकां थंय गुलामा मरी पळोवन करनासलो. आतां तसलो एकलो जावन आसा हो दानियल. पूण कितें जालें गे म्हळ्यार दानियल थंयसर एका फाटल्यान एक व्हडल्या हुद्द्याक पावलो. आनी व्हडल्या हुद्द्याक पावलो म्हणटना खंडी जावन तो एकलो इन्फ्लुएन्शियल मनीस जाता. आनी आतां अशें पर्शियांत तो एकलो बारीच इन्फ्लुएन्शियल मनीस जाता आनी व्हडल्या हुद्द्यार आसा. कोण एकलो व्हडल्या हुद्द्यार सोड असल्या कसल्याच एडजस्टमेंट टॅक्टिकाक वळख जावना. बदलाक आपणाचो देव, आपणाचो धर्म, आत्माचें तत्व ताका तो चिटकोन रावलो. हें लिसांव आमी दानियेलांतावन आज शिकचें. दुसरें, आतां कैमसर पावली काणी. हॅलो, खंय पावली काणी? सिंहाच्या दोलींत घालो. कोणाक? दानियेलाक. आतां सिंहाच्या दोलीन घालून काळें केलें? बागलाक व्हडली सयत शिळा धांपली. जेजूच्या फोंडाक शिळां धांपले बरी आनी रायान ताचेर सील मारली. दुसऱ्यांनी कोणूय वचून उक्तें करूंक जायना. सो कितें केलें? जे कोणाक पडकाणी आसली तांणी रायाक इल्ली काडी दिवन आतां भायल्यान सकडी भद्रती केली. सो दानियेलान आतां भायर येवंक समेत चड जायना, भितर तावन तिळूंक समेत जायना. तशें तांणी शिळा घालून बंद केलें. भायल्यो सकड संगती कोणें कंट्रोल केल्यो? कोणें? रायान आनी ह्या मनशांनी. पूण भितर कितें जालें? भितर कितें जालें? देवान तोच दानियेलच म्हणटा पळया, दुसरे दिसा राय आयलो. राय येतना दानियेला कांय जावना. तेन्ना दानियल म्हणटा पळया, देवान ताच्या दुतांक धाडलें आनी ह्या सिंहाची तोंडां बंद केली. पळया, देवान ताच्या दुताक धाडलो आनी सिंहाची तोंडां बंद केली. सो भायल्यान आनी सकड कंट्रोल केलें, पूण दोलीच्या भितर हांकां कंट्रोल करूंक जावना. कोणें कंट्रोल केलें? देवान कंट्रोल केलें. देवान कंट्रोल केलें. भाव आनी भयणी, आज आमी जायत्या रितीच्या दोलींत आसा. हांवें म्हळें हांगासर जीव धाडल्यार कितें करशात तुमी म्हणून. पळया, दोलींत आसुल्लो हो दावीद
80 वर्सां प्राय तरणाटे जाल्यार हेणें तेणें धांवन इल्लें सुकोवन काडूंक येता कोणा पूण खंय धांवन तोलो पाप. आज आमी तसल्याच दोलींत आसा थोडे फावटी. जावं पुरो आमची पिडा, जावं पुरो एंग्जायटी, कितें जाता म्हणून कळना, फाल्यां कितें जाता, पुरवां कितें जाता, भुरग्यांक कितें जाता, तें काम जायत गे, हें बिझनेस सुरू करयत गे, एका रितीची एंग्जायटी आमकां आसा. आर्थीक समस्या आसात. माथ्याक उडल्यार पांयाक ना, पांयाक उडल्यार माथ्याक ना म्हणलें बरें. थोडे फावटी आमच्या संबंदांत, आमच्या कुटुंबांत, भुरग्यांक तावन वडिलांक तावन भुरग्यांक थोडे फावटी बिट्रेयल, तिरस्कार आयकूंक मेळटा, मनस्ताप येता. आत्मीक जिवितांत ती थोडे फावटी ड्रायनेस भोगता, कितलें मागल्यार मेळना आनी मागतानाय बरो अनुभव आमकां जायना. असल्या जायत्या रितीच्या दोलींत आमी शिरकून आसा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. पूण उडास दवरा. दानियेलाक देवान त्या दोलींतलो वयर काडलो गे, काडलोय हां, दोलींतलो वयर काडलोय ताणें. कोणें म्हळें काडलो म्हणून? ताका दोलींतच आसलो, दोलींतलो वयर काडूं ना. खंय आसा तुमी? ताणें दानियेलाक दोलींतलो वयर काडूं ना, सिंहाक धाडिल्लें पडटा, दोलींतलो वयर काडूं ना, तो थंयच आसलो. पूण देवान कितें केल्लें? सिंहाची तोंडां बंद केल्लीं, सिंहाची दारां तोंडां बंद केलीं. मग भोवन आनी भयणीनो, कश्ट संकश्ट आमकां आयले जाल्यार उडास दवरा. तुमी हर एका ब्रेस्तराक नवेनाक येतात देखून तुमकां कश्ट तुमचे तावन पयस उरचे नात. आमी देवाक प्रामाणीक आसा देखून आमकां कश्टां तावन देव वयर उखलून व्हरचो ना. बदलाक उडास दवरा. देव ह्या कश्टां संकश्टांक आमचेर हात घालूंक सोडचो ना. त्या कश्ट संकश्टांक आमकां बाधक करूंक सोडचो ना. त्या देखून उडास दवरा. केन्ना दानियेल त्या दोली भितर गेलो, कोण ताचे सांगाता गेलो? देवी ताचे सांगाता गेलो. उडास दवरा. केन्ना दानियेल दोली भितर गेलो, तो एकलो गेल्लो न्हय, देवी ताचे सांगाता गेलो आनी देव ताका कितेंच बाधक जायना बरी थंय पळयता. जे कितें आमकां ग्रासूंक येता, जे कितें आमकां ग्रास येता म्हणून भोगता मुखार भोवन आनी भयणीनो, तो जावन आसा अवकाश आमच्या देवाक महिमा दिवंक. आमच्या देवाक महिमा दिवंक. अकरेचें आनी निमाणें लिसांव भोवन आनी भयणीनो, आतां दानियेलाक कांय जावना. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो. कोणाच्या हाताखाल आसलो तो? पर्शियाच्या रायाच्या हाताखाल. पर्शियाचो राय कोण? तो एकलो जुदेव न्हय, जुदेवांचो वैरी. ताणें जेरुजलेमाचेर धाड घालून थंयच्यांक हांगा हाडले आनी तांतलो दानियेल एकलो. आनी ताणेंच हुकूम दिल्ली की म्हाका मात्र तुमी नमस्कार करीचे, म्हजे कडेन मात्र मागचे, तुमी खंयच्याय तुमच्या देवा लागीं मागचे न्हय. आतां कितें जालें पळया. राय म्हणटा पळया, दारियुस रायान आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, ही म्हजी आज्ञा, ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकान दानियेलाच्या देवा मुखार थरथरोंक जाय आनी भियोंक जाय. आयकलें गे तुमकां? कितें म्हणटा तो? म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकान दानियेलाच्या देवा मुखार थरथरोंक जाय आनी भियोंक जाय. पयलें कोणा मुखार थरथरोंक जाय म्हणटा आज्ञा दिल्ली? ताचे मुखार. आतां म्हणटा म्हजे मुखार न्हय, दानियेलाच्या देवा मुखार तुमी थरथरोंक जाय. कंप्लीट यू टर्न. कोणें काणयलें? रायान. कित्याक काणयलें? कित्याक काणयलें? दानियेलान ताका म्हजे बरी हांगा शर्माव सांगलो गे ना. दानियेलान खंयच्या एका ब्रदरा लागीं ताका व्हेलें गे ना. कांय आजाप घडलें गे ना. दानियेल एकलो आनी तो देवाक प्रामाणीक रावलो देखून, तो ताच्या तत्वांक चिडकोन रावलो देखून न्हय मात्र एका रायाक बगार तेय पोरकी रायाक आनी ताच्या सगळ्या राज्याच्या लोकांक बदलूंक कारण जालें. कोणा वरवीं? दानियेल कितले जाण आसले? एकलो. एकलो दानियेल ताच्या प्रामाणीक आनी विश्वासी जिविता वरवीं पोरकी रायाचें मन बदलूंक शकलो. मात्र न्ही, राया मुखांतर सगळ्या देशाच्या लोकांक ताच्या देवाक नमस्कार करूंक तो शकलो. पळया मगाळ भोवन आनी भयणीनो, घरांत एकलो बापोय जर प्रामाणीक आनी विश्वासी जिणी जियेता जाल्यार
ताचो परिणाम कितें जाता. कुटुंबांत एक आवय विश्वासी आनी मोगाळ जाली जाल्यार कुटाम कशें जाता. एका फिरगजेंत एक विगार लोकां मोगाळ आनी लोकांक केदाळे भेटता आनी लोकांच्या गरजेक पावता जाल्यार ती फिरगज कशी आसता. हांव एका समाजेन जियेत आसतना हांव म्हज्या कामाच्या जाग्यार जर प्रामाणीक विश्वासी क्रिस्ती मौल्यांक सरी जाल्ली जिणी जियेता जाल्यार हाचो परिणाम कितें जाता. आमी म्हणटा सुरविल्ल्या पवित्र सभेन दोगदणी आसली. सुमार 300 वर्सां तांकां तांचो भावार्थ उक्त्यान परगट करूंक जायनातलें. असल्यो युगर्जनांतल्यो सिमिस्त्री भितर माती पोकोरून थंयसर वचून ते मिसां भेटयताले. कुरीस तांकां संकेत जावन उपयोग करूंक नातलो. मासलेचो संकेत ते उपयोग करताले. कित्याक कुरीस पळयलो जाल्यार तांकां हाडन धर्न मारताले आनी सिंहाच्या दोलींतय घालताले. पूण धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तक म्हणटा तांचो संको वाडत गेलो. कशें वाडत गेलो. हर एका क्रिस्तांवाचें जिवीत आनी एकल्याक मेल फांगत जावन आसलें मोगाळ भोवन आनी बडिनो. त्या देखून एका कॅन्डल्यान सांगूंक जायना म्हजे वरवीं सगळो संवसारांतलो काळोख काडूंक जायना. पूण खंडीत जावन त्या कॅन्डलाक ताच्या भोंवतणीचो काळोख खंडीत जावन काडूंक जाता. तशेंच हांवें एक प्रामाणीक जिणी जिवोवचे मुखांतर निस्वार्थी जिणी जिवोवचे मुखांतर कितें करूंक जाता म्हूण हांवें म्हाका सवाल करूंक फावो. म्हाका सगळो संवसार बदलूंक जावचो ना मोगाळ भोवन आनी बडिनो. खंडीत जावन म्हजे बोवारे म्हाका बरो परिणाम घालूंक जाता. दानियेल हाका एक खरें आनी स्पश्ट निदर्शन. भोवन आनी बडिनो आज आमी हर एकल्यांनी दानियेल जावची गरज आसा. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या कॉलेजींनी, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या समाजेंत हर एकल्यांनी दानियेल जावची गरज आसा. भोवन आनी बडिनो आज आमी बाळूक जेजूक मान करूंक आयल्या. हर एक ब्रेस्तारा आमी हांगासर धांवून येता. बाळूक जेजू म्हळ्यार कोण. बाळूक जेजू म्हळ्यार कोण. दानियेल त्या दोली भितर येतना एकलो वचूंक ना. बगार ताचे सांगाता देव आसलो आनी त्याच देवान त्या सिंहाची तोंडां बंद केल्लीं. आनी आज हो बाळूक जेजू आमकां सांगता की आमचो देव खंय पयस आसो न्ही. आमचो देव आमचे सांगाता आसो. त्या देखून ह्या संवसारी जल्मल्ल्या वेळार ताका आपुरबायेचें नांव दिल्लें आसा इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी बडिनो खंयच्याय रितीच्या दोलींत आमी आसूंक पुरो. खंयच्याय रितीचें सिंह आमकां ग्रासीत जावंक पुरो. पूण उडास दवरया आमचो देव आमचे संगी आसा. तो इम्मॅन्युएल. आनी हें जावन आसा सत बाळूक जेजू आमकां परगट करता.